दंत महाविद्यालय आणि गोंय वैजकीय महाविद्यालयात 27% सुवातो मेळटात अशें सांगता असले तरी प्रत्यक्षात 20.55% सुवातो मेळटात त्यो वाडावन दिवच्यो अखिल भारतीय ओबीसी महासभेच्या गोंय फांट्यान मागला। ओबीसीचो सेन्सस जावचो, गोंयान ओबीसीक वेगळी मिनिस्ट्री दिवची आणि तेच बराबर सगळे बजेटय दिवचे अशें तांचें म्हणणें। अखिल भारतीय ओबीसी महासभेचो गोंय फांटो धनगर, धोबी, कोळी, तेली, विश्वकर्मा, न्हावी अशे तरेच्या वट्ट 19 जाती खातीर काम करत आयला। जायते उपक्रम राबयल्यात। ह्या जातींतल्या लोकांक तांचे घटनात्मक हक्क मेळोवन दिवपाच्या हेतान विविध येवजण्यांक लागून मुख्यमंत्र्याक मेरेन निवेदनां भेटयल्यात, पूण खंयचेच प्रश्न जाग्यार पडूंक नात हें तेंचें दुखणें। आयकात महासभेच्या गोंय फांट्याचो अध्यक्ष शशिकांत घाडी कितें म्हणटा तो। ज्यो ओबीसीच्यो जी प्रश्न जे आसले, जे मार्गाक लागूंक नासले, हे गेले 20-25 वर्सां तशेंच अनटच आसा। जी ओबीसी म्हणून जी सगळ्यांक खबर आसा, जी संघटना, पयली गजाल 27% ओबीसीक जागे मेळटा महाविद्यालय आनी डेंटलान, हो सगळे ऑन पेपर आसा अजुनूय। पूण हांव खेदान तुमकां सांगूंक शकता की हे महाविद्यालय आनी दंत विद्यालय जी आसा तितून फक्त आमकां 20.55% जागे फक्त मेळटा। हे तुमी कशें काय म्हणपाक ते जरी 27% म्हणटा, पण मेडिकलाक जे जागे आसा ते 180 सीट आसा आनी ते 180 सिटाचेर जर आमी वर्कआउट जर करीत 27%, ते जवळ जवळ आमचे मेडिकलाचे आमकां 47 जागे मेळोंक जाय। 180चे सादी गजाल कॅल्क्युलेशन 27% म्हणजे आमचे जवळ जवळ 49 जागे जाता, पूण आमकां मेळटा कितके, फक्त 37 जागे मेळटा। म्हणजे फरक हो 12 जाग्यांचो आसा। हो तुमी 12 तर कशें, तर जे कोण हे वयर आसा, जे हे निवड आनी जे काम करता पळय, ते पयलीं कितें करता, जे 180 जागे आसा 180चे 15% ऑल इंडिया कोटा म्हणून काडटा, तितूनचे ते 27 ऑल इंडिया कोटा काडटा। मागीर परत EWS हे काडटाना 180चेच काडटा, तितून परत 18 जागे ते वजा करता। हे सगळें करताना पर्सेंटेज लायतना ते 180चेर काडटा आनी 180 वजा 27 आनी हे 18 म्हणून जे 45 जागे वजा करून 135 जागे जे उरता, ते 135 जाग्याचेर आमकां 27% मेळटा। हेच फावटींनी तरी कितलींशींच वर्सां जे आसा हे आमकां हेजेर प्रत्येक वर्सा हे पद्दतीन आमकां दिता। आमचो प्रश्न एकूच, जर EWS पुरू केल्या, EWSाक जर फक्त 180चेर 10% मेळटा, तर ओबीसी सुरवात पासून आसा ओबीसीक सगळ्याचे मायनस करून ओबीसी कित्याक, हे जे लोकांक किंवा मिसगायड करता। अजुनूय तुमी वाचता आसा फॉर पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक अमक्यान केलें तमक्यान केलें, भंडारी म्हणटा आमी केलें। वास्तविकता जर पळयशी ह्या बेजीक गोश्टीचेर कोणूच लक्ष घालूंक ना। आनी परत जी पोस्ट ग्रॅज्युएशन जे आमकां 27% दिवचें म्हूण गव्हर्मेंटान जालां, ते तेज्या पयलीं ऑलरेडी जाल्लें आनी तेजेर आमी जाल्यार फक्त हो वाडटात सगळे जाण की प्रत्येक जाण जालें म्हणटून आपणें नडलें तेणी नडलें। हेका लागून वर्तमानपत्रांनी CMाचो फोटो येयलो, हेल्थ मिनिस्टराचोय फोटो येयलो की तेंच्यांनी बरें काम केलें म्हणून। वास्तवीक हें सगळें जालां ते सेंट्रल गव्हर्मेंटान आनी आमची नॅशनल ज्यो एसोसिएशन्स आसात ते ऑलरेडी कोर्टान गेल्ले हे आमकां मेळपाक, ते पुरू मेळ्ळें आमकां। आनी गव्हर्मेंटान स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिलें की आमी हे गोश्टी ज्यो आसा 21-22च्यान आमी हे सगळे पोस्ट ग्रॅज्युएट एडमिटेड 27% 21-22च्यान दितले। तरी पण भंडारी समाजाचे थोडे जे हे आसले ते गव्हर्मेंटा कडेन एप्रोच जाले, आमकां 21-22 नाका, आमकां हे 20-21च्यान दिया। तेजेर काय 20-21 तेंचे मागणे प्रमाण गव्हर्मेंटान दिवंक ना, ते ओनू आतां 21-22 जावपाचें आसा। हे 21-22च्यान जे आमी जे मागले किंवा म्हणजे जे भंडारी समाजान मागलेले तेजेर विचार कोणूच करूंक ना, ना हेल्थ मिनिस्टरान करूंक ना, ना CMान करूंक ना, पूण फक्त वर्तमान फोटो आनी तेंचे अभिनंदन कित्या खातीर हे आमकांय कळना किंवा हे सगळो मुद्दो जो आसा तो सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या अखत्यारीन येता आनी तेंच्यांनी हे सगळें केल्लें आसा। ओबीसींची वेगवेगळी दुखणी मुख्यमंत्र्या मेरेन पावयल्यात, पूण सरकार ती कानामनार घेना अशें तांचें म्हणणें। गोंय सरकारान ओबीसी सेन्सस करचो अशें ते मागतात। पळयात। CMा कडेन वर्सभर पयलींच डिमांड घेतलेलो की आमकां जी ओबीसी आसा ती सेपरेट मिनिस्ट्री दिया। जी मिनिस्ट्री आमी मागली कित्याक तर सगळ्या बाकीच्या स्टेटींनी ओबीसी मिनिस्ट्री वेगळी आसा, तेंची बजेटूय वेगळी आसा।
पण आमी ते गोश्टी वर्सभर जाले पाठपुरावो करता ते आजून आमच्या कोणूच काना मनाचेर घेवंक ना. म्हणजे तेन्ना आमी इंडिपेंडंट मिनिस्ट्री मागलेली आसा, वर्सभर पयलीं हें केलां आनी आमकां सेपरेट बजेट दिया जेणे करून प्रत्येक डिपार्टमेंट वायज आमकां वेगळे वेगळे वयचें पडटा. ओबीसी कॉर्पोरेशनान म्हणा, EDC म्हणा, सोशल वेलफेअर म्हणा, तेंची बजेट कोण तें कांयच खबर नासता. ओबीसी कॉर्पोरेशनाचो रेट ऑफ इंट्रस्ट जो लोनाचेर आसलो 4 ते 8% हेज्या भितर आसलो. पूण त्या वेळार 15-20 वर्सां पयलीं बँक रेट जो आसलो ते 18 ते 19%. बँक जेन्ना 18% दिताले तेन्ना ओबीसी फायदो जावंक जाय तेजे 10% रिबेट दिवन ओबीसी कॉर्पोरेशन आसा तें आमकां रेट ऑफ इंट्रस्ट लायताली. पण आजुनूय ती देंवन जेन्ना 9 ते 10%चेर येयलो बँक रेट, पण आजुनूय आमचो रेट जो आसा ओबीसी कॉर्पोरेशनाचो तो तेच रेटीन आसा 6 ते 8%. म्हणजे आमी परत मागला, जर तुमी 10% रिबेट जर त्या वेळार दिल्ली 15 वर्सां पयलीं तेन्ना आजुनूय ती 10% आमकां रिबेट दिला, जेणे करून रेट ऑफ इंट्रस्ट जो आसलो तो रेट ऑफ इंट्रस्ट आसूंकूच जायना. आमकां इंट्रस्ट फ्री लोन आसा तो कॉर्पोरेशना कडल्यान दिया किंवा एक मिनिमम कितें आसा तो 1-2% तुमी तो आमकां चार्ज करा. हें आमी परत गोवोरमेंटा कडेन मागलेलें आसा, जेणे करून आमचे जे ओबीसी बांधव जे आसा ते कितें तरी तेजेर आपलो धंदो वेव्हार करून जे आमी आपल्या स्वताच्या पांयाचेर उबे रावतले. गोवा 365 खातीर इर्शाद शेख.